आमकां लक्ष्मी नारायणाचें जें देवूळ आसा त्याच्या समोर पळोवपाक मेळटा जवळ जवळ शेकड्यांनी वर्सांचो वारसो असलेलें दायज. हे पुराय जर आमी लक्ष मारलें जाल्यार कळटा की एक महाकाय मंदिर ह्या वाठारान असलें आनी ह्या मंदिराच्या लागसारूच एक मोठें तळें असलें आनी हे तळें जें आसा हे तळें ह्या दिवचल वाठाराची शान असली. आमी जेन्ना मये वाठार पळयता त्या मये वाठारान जो दोंगर आमकां दिसता, दोंगराची रांग दिसता, हो पुराय वाठार जो आसलो तर थंय जेन्ना पावसाचें उदक पडटालें तें पुराय उदक सकयल येतालें आनी सकयल येवन ह्या दिवचल वाठाराक एक समृद्धी दितालें आनी ताका लागून दिवचल ह्या नांवाचो अर्थ जाता डिचो हल्ली, म्हणजे ज्या वाठारान धिवर नांवाचे किंगफिशर नांवाचे पक्षी मोठ्या प्रमाणात मेळटा तो वाठार म्हणजे डिचोली. आनी ह्या डिचोलीन पयलींच्या जर आमी एकंदर इतिहास आनी संस्कृतीचो अभ्यास केलो जाल्यार लक्षांत येता की हांगासर मोठी ग्रेस्त अशी सांस्कृतीक आनी पर्यावरणीय दायज असलें. हे जे म्हाज्या फाटल्यान मंदिर आसा तुमकां समोर दिसता वागरो देव आनी मागीर फाटल्यान दीपमाळ आनी त्या शिवाय मंदिराचे जे स्तंभ आसा ते दिश्टी पडटात. एकंदर बारकायेनी ह्या स्तंभाचो विचार केल्या उपरांत कळटा की जेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराज जे असले ते दिवचले रावताले आनी तेच्या उपरांत जेन्ना छत्रपती संभाजी महाराज जाले तर तेंच्यांनी आपले वास्तव्य जे आसा वाडे जे आसा हे दिवचल हांगासर बांदलाले आनी छत्रपती संभाजी महाराजा वांगडा औरंगजेबाचो जो चेडो आसलो अकबर द्वितीय तो हांगा दिवचल वाठारांत रावतालो. आनी आमच्या समोर जे आमकां निमुजगो दिसता तो निमुजग्याची निर्मिती जी आसा बांदकाम जे आसा हे करपा खातीर छत्रपती संभाजी महाराजान राजाश्रय दिल्लो. तर त्या वेळार औरंगजेबाक प्रचंड राग येयलो आनी रागान तेणी आपलो दुसरो चेडो जो आसलो मुज्जम जाका आमी बहादूर शाह प्रथम म्हणटा तेका धाडलो. त्या बहादूर शहान येता आसतना जो रामघाट आसा तो रामघाट लाडफे गांवान पावता, लाडफेसून व्हाळशी हांगासर येता आनी मागीर ते हांगासर येयले आनी येताना तेंच्यांनी आमकां उल्लेख मेळटा इतिहासान की रामचंद्राचे जे गिमोणी पिळगांव हांगा मंदिर आसा तेचो विध्वंस केलो. एकंदर आमी ह्या वाठारा कडेन लक्ष दिता तेन्ना कळटा की नारायण देव जो आसा मुळगांव त्या शिवाय हांगासर आमकां ही जी देवळां दिसता किंवा आमी जर जैन कोट हो वाठार पळयलो जाल्यार आमच्या नजरेक पडटा की जे मुर्ती भंजक आसा जे मंदिर भंजक आसा तेंच्यांनी प्रचंड विध्वंस मांडलो आनी त्या विध्वंसाची जी चित्रां जी आसा ज्यो कुरू ज्यो आसा त्यो आमकां आयज लेगीत ह्या दिवचल वाठारांत पळोवपाक मेळटा. हो पुराय जो आमकां हे जे कोरीव काम दिसता हे जांभ्या दगडाचेर इतके सोबीत सुंदर नागांचो देखाव असलेले किंवा कमळाचे एकंदर पाकळ्यांचे जे कलाकुसर आसा ती आमकां ह्या जांभ्या फातराचेर जेका आमी इंग्लिशीन लॅटरायट म्हणटा तर त्या फातराचेर केल्लेले आमकां पळोवपाक मेळटा. पयलींच्या तेंपार लोक सांगताले की हांगा फाटल्यान जे व्हडलें तळें आसा त्या तळ्याच्या काठाचेर पट्टेरी वाघ जो आसा तो लांबगांवच्या वाठारांतल्यान हांगा येवन बसतालो सांजचो आनी कालांतरान ह्या वाघान आपल्या गोरवांचेर आपले सगळ्यांचे रक्षण करचें म्हणून त्याची वाघरो देवाच्या रुपान जी आसा ती थापणूक जी आसा ती हांगासर आमकां केल्ली पळोवपाक मेळटा. त्या शिवाय आणखी एक मोठें वाघा सारकेंच एक दैवत हांगासर आसलें तेच्यो कुरू आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी एकंदर हो पुराय वाठार जो आसा हो आमकां जवळ जवळ 1000 वर्सांचो इतिहास सांगता. ह्या जे आतां माती भरवण जाल्लें तळें आसा तेच्या देगेकूच आणखी एक ल्हान तळें आसा तर तें तळें जें आसा थंय पयलींच्या तेंपार 12 म्हयने व्हांवपी अशी झर आसली. एकंदर त्या झरीचें उदक जें आसा त्या उदकाचो मोठ्या प्रमाणान उपेग जो आसा तो दिवचल वाठारांत चर्मकार लोक जे आसले किंवा कपडे धुवपी लोक आसले ते मोठ्या प्रमाणान करताले. दिवचल जो वाठार जो आसा थंय जशी आमकां नागझर पळोवपाक मेळटा तशीच ह्या अवचीत वाड्याचेर आसपी ही झर आनी तळें जें आसा हें आमकां ह्या एकंदर
वाठाराचे दायज जे आसा, पर्यावरणीय दायज आसा, सांस्कृतीक दायज आसा, धार्मीक दायज आसा, तेजेर आमकां म्हायती दिता आनी ह्या सगळ्या गजालींचे संवर्धन आनी संरक्षण जावचें अशी हांव सरकारा लागीं मागणी करता आनी दिवचलच्या लोकांनी आपल्या कडेन हो जो वारसो जो आमकां पळोवपाक मेळटा तेचे नव्या पिळगेक भुरग्यांक तेची म्हायती दिवच्या नदरेंतल्यान सुद्दां प्रयत्न करपाक जाय. लामगांव म्हळ्यार लामाग्राम जे बुद्धाचे तिबेटांतले पुजारी भिक्षूक आसले ते ह्या वाठारांत येताले. दिवचल वाठार जो आसा त्या वाठारांत वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान राष्ट्रांतल्यान लोक येताले कित्याक दिवचलची नामना त्या वेळार खूब मोठी आसली आनी अशा ह्या दिवचलेन अवचित आड्यार आसपी हे दायज जे आसा तेची राखण जावप चडांत चड गरजेचें आसा.